गोय म्हळे की गोयचे फामाद लेखक आणि कवी बा भ बोरकर हांच्या कवितेचे बोल ओंठार येतात। माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपाऱ्यामधून घट्ट फुटती दुधाचे। सैमान नटिल्लो असो हो आमचो प्रदेश। सैमाच्या सुंदरकाये बरोबरच हांगा धर्मीक परिसर आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच धर्मीक उत्सव जात्रा लेगीत गोंयकार भाव भयणी मेळून मिसळून मनयतात। जायत्या वर्सांच्या धर्मीक सणासुदीची परंपरा गोंयकारांनी अजूनही सांबाळ्ळ्या। फोंड्या तालुक्यांत आमकां चडशीं देवळां पळोवपाक मेळटात। कवळे, नागेशी, म्हाळसा, मंगेशी अशी देवळां आशिल्लो हो तालुको। नागेशी हांगाच्या श्री नागेश महारुद्र देवस्थानाचो चैत्र पौर्णिमा उत्सव हालींच व्हडा उमेदीन मनयलो। कोरोना महामारीच्या काळात फाटली 2 वर्सां सुकी सुकी गेली। ह्या वर्सा कोरोना खंय तरी कमी जाला आणि म्हणूनच ह्या वर्सा हो उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। कोरोना महामारीच्या नंतर 2 वर्सांनी हो उत्सव परतो मोठे नेटान सुरू जाता आणि देखून लोक खूप आनंदित असा। माजन म्हण नाका, भाविक म्हण नाका, भक्तगण सगळ्याक खूप आनंद जाला आणि म्हणून त्या दृश्ट्यान हो उत्सव मोठ्या समारंभान ताकदीन साजरो जातलो। गोंयकार म्हणल्यार उत्सव प्रिय आणि उत्सव म्हणले की काही आनंदाचे खीण घेवपाचो एक वेगळो अनुभव असता। त्या दृश्ट्यान हे उत्सवात आमचे एक प्रयत्न असता की चराचरा कडेन नाते जोडप, मनशाक एकठांय हाडप आणि तातूंतल्यान कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक संवर्धन करप आणि जे आध्यात्म भक्ती बिक्ती कितें आसा पळय, जाका आमी मानव धर्म म्हणुया, एकदम धर्म म्हणू नये, ह्या धर्माचो प्रसार करप हे अत्यंत एक म्हत्वाचे हे उत्सवा फाटलें ऑब्जेक्टिव्स म्हणल्यार जाता। 7 दीस चलिल्ल्या ह्या उत्सवाचेर श्री नागेश महारुद्र देवस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर नायक भाटकार उलयले। या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही एक मोठ्या प्रमाणात जात्रा काय तुका आणि हांगा प्रत्येक दिसा आमचे देवकृत्य काय तुका, मागीर अन्नसंतर्पण, मागीर देवाची वेगळे वेगळे आसनांतल्यान मिरवणूक आणि नाटकां हे एक भयंकर वैशिष्ट्य प्रमाणात तुका पूर्वी पुरातन पासून आसा। तशेंच नागेश महारुद्र, महालक्ष्मी आणि पंचेष्टांक सगळ्यांक आमी नमस्कार करता काय तुका आणि हे सगळे कार्य व्यवस्थित जावचे अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करता काय तुका। अध्यक्ष दामोदर भाटकारा उपरांत आता ह्या चैत्र पौर्णिमेच्या उत्सवाबद्दल जाणून घेऊया श्री नागेश महारुद्र देवस्थानाचे पुजारी प्रसाद जोशी हांच्याकडच्यान। आमचो नागेश महारुद्राचो वार्षिक चैत्र पुनवेचो उत्सव आसा। चैत्र शुद्ध एकादशी ते चैत्र वद्य द्वितीया हे पर्यंत संपन्न जाता। त्यात पयले दिसाच्यान एकादशी दिसा शिबिकोत्सवांतल्यान मिरवणूक जाता। ताचे नंतर दुसरे दीस वा द्वादशी दिसा नंदी वाहनांतल्यान मिरवणूक जाता। तिसरे दिसा मयुरासनांतल्यान मिरवणूक जाता। चौथे दिसा सुखासनांतल्यान मिरवणूक जाता। 5वे दिसा हो आमचो मुख्य महापुरवणीचो उत्सव आसा। ते दिसा महापुरवणी, त्या दिसा लालखी उत्सवांतल्यान म्हणजे मिरवणूक जाता। ताचे नंतर दुसरे दिसा रौप्य शिबिकोत्सवांतल्यान मिरवणूक जाता आणि ताच्या दुसरे दिसा पहाटे सकाळी 5:30 महारथोत्सव आसता आणि त्याच दिसा रातची मागीर पालखी उत्सव जावन नौकारोहण जाता आणि ताच्या नंतर मागीर नाटक वेवर उत्सव जावन उत्सवाची सांगता जाता। असो आमचो वार्षिक चैत्र पुनवेचो उत्सव संपन्न जाता। पहिल्या दिसा सांजवेळा आरती, शिबिकोत्सव आणि ताचे नंतर नाटकाचे आयोजन केले।
समीर गुरुदास नायक करमली हें आयचें चैत्र पुनवेचें त्रयोदशीचें जेवण आमचें आसता करमलीचें तें म्हगेल्या आज्यान दवरिल्लें जवळ जवळ 1936 म्हणजे बापायलें नांव गुरुदास करमली आज्यालें नांव पुंडलीक करमली ताणें दवरिल्लें 1936 सुमार तेन्नाचें हें जेवण चलता आज त्रयोदशीचें सकाळ सांजवेळ दोनूय टायमार जेवण आमचें आमी करतात आतां सद्या हांव आनी म्हजो भाव हें करता भावाले चले ते मॅनेज करता हें जेवण आनी आमकां बाकीचो कमिटी कडल्यान बी हेल्प मेळटा बरो. व्हडा उमेदीन श्रीची मयुरासनांतल्यान मिरवणूक जाली. श्रीची सुंदर अशा सुखासनातल्यान मिरवणूक काढली.
5व्या दिसा सुगम संगीताचो कार्यक्रम
6व्या दिसा फळांची पावणी जाली आनी निमाणे कडेन नाटक जालें. निमाण्या दिसा म्हळ्यारूच 7व्या दिसा फांतोडेर 5:30 महारथोत्सव जाता. आणि त्या दिसा राजे सौंदेकर जे हे स्थानिक राजा ते त्या दिसा भायर सरतात, वेशांत भायर सरतात आनी मागीर तांच्या तर्फे फळ फळावर आनी जें कितें देवाक अर्पण करपाचें आसा तें सगळें अर्पण करप जाता आनी मागीर त्या दिसा खऱ्या अर्थान उत्सवाची समाप्ती जाता. श्रींच्या महाद्वारापासून सौंदेकर या पटांगणापर्यंत श्रींचा महारथोत्सव जाईल. तसेच सौंदेकर राजे महाराज श्रींच्या दर्शनास येऊन तिथे महाआरती होईल आणि रात्र श्रींच्या पालखीने जत्रोत्सवाची सांगता होईल.
आणि ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत गांवच्या विविध जाती जमातीच्या म्हणजे थंय कोण अशें ना, किंबहुना एखादे हिंदू व्यतिरिक्त दुसरे सुद्धा लोक जे आसा पळय ते आपलो सहभाग दाखयतात आणि हेच आमच्या हे उत्सवाचें मोठें वैशिश्ट आनी जैत जावन आसा.